नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। कोळसो नाका जाल्यार कोळशावेली लायटी वापरू नाकात, धरण्याच्या नावान चल्ल्यात नाटकां। मुख्यमंत्र्याचे एंटी कोल एक्टिविस्टांक थोमणे, काँग्रेस म्हणटात चल्ल्या अदानी जिंदालाची भर। सेजाची मीन येरादारी बंद, ट्रकवाल्यांनी गेटी भायर ठाण मांडिल्ल्यान कोडले ट्रान्सपोर्टेशन बंद। लेखी उतरा उपरांत पोलीस फोर्स फाटी, ट्रकवाले ठाम, दोग आमदार ट्रकवाल्यां बरोबर। मायनिंग बंद उरूंक जायना, गोंयांत मायनिंग बंद दवरप सध्या कोणाच्याच बऱ्याक न्ही। वाडयल्ले रेटीर सध्या चालू करात, मायनिंग बेल्टांतल्या आमदारांचे हेड ऑन एकमत। काँग्रेसीचे विधिमंडळ बसकेत मुरगांवचो कोळसो धरून रिव्हर प्रायव्हेटायझेशन, टुरिस्ट टॅक्सीवाले, मायनिंग ट्रकवाल्याचे इशू, सरकाराक एकय इशू तडीक लावंक जमना, काँग्रेसीची टिका। मोठमोठ्यो फिशिंग लॉबी कडेक पारंपारीक नुस्तेमारांचे हित सांबाळपाची सगळे नुस्तेमारी खात्याची जबाबदारी संसदीय समितीचे गोंयचे बसकेत तिळामळावेले 110 फामिलीक 7 दिसां भितर घरां खाली करूंक पंचायतीची नोटीस, लोकांचेर आकांत। लोक म्हणटा आमदारांनी वोट बँक म्हणून वापरले, संसार हुमकळ्ळे। म्यानमार आड मंगळारा मॅच जातली बऱ्यापैकी, म्हणटा इंडियाचो कोच स्टीफन कॉन्स्टंटायन। आणि एफसी गोवान गोंयांत प्रॅक्टिस मॅचींनी केल्ल्या कामगिरीचेर कोच सर्जिओ लोबेरा खोशी। पळयात एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्यू। कोळसो नाका जाल्यार कोळशाचेर तयार जावपी लायट वापरूं नाकात। गोंयांत 96% पावर कोळशांतल्यान येता। विरोध दाखोवंक धरणे धरतल्यांचो मुख्यमंत्री पर्रेकारान मडगांवां गेल्ले कडेन बऱ्योच टिवल्यो बावल्यो उडयल्यो। ही खंय नाटकां? रवींद्र भवनाची दशा पळोवंक गेल्ले कडेन थंय धरणे धरून बशिल्ल्या एंटी कोल एक्टिविस्टांक ताणें बरेच तोमणे मारले। काँग्रेस म्हणटा सरकाराचो कारभार पयलीं सावन अदानी आनी जिंदालाच्या भरीक। फातोड्ड्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री येता म्हूण कळटकीच कोल हँडलिंग आनी ट्रान्सपोर्टा आड वावुरपी एक्टिविस्ट थंय पावले। तांकां पळोवन मुख्यमंत्र्यान तांचेर थोमणे मारले। विजयानूय मदीं फण्ण मारले। Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Goa is 95-96% power generated out of coal. करपाची गरज ते केल्याशिवाय ऐकून येता नाही। त्याच्यामुळे इश्यू कितें बदललो असो इफ गव्हर्नमेंट हॅज टेकन डिसिजन नॉट टू डू इट। रवींद्र भवनाचे रिपेराचेर ह्या आठवड्यात मिटींग जातली। विजिलन्स इश्यू आशिल्ल्यान काम आडोवन उरल्याचें दिसता म्हूण सीएम उलयला। म्हणून ह्या आठवड्यात मिटींग करून ताचें डायरेक्शन दिता, सगळ्यो गजाली प्रेडिक्ट हांव कश्यो करूं। दे आर सो मेनी डिफिकल्टीज, देयर इज अ विजिलन्स सेंटर, सो ऑल उलयता मरे विजिलन्स इन्क्वायरी खबर करना। आय डोंट नो, माझ्या हिशोबान जावन ना, मंगळारातलो आसत ती वॉट एवर इट इज। आय विल होल्ड अ मिटींग येस वी कॅन गिव अ डायरेक्शन टू द चांद्राचे लोक हायवेचो इश्यू घेवन थंय पावले। मुख्यमंत्र्यान मडगांवां विद्यानगरांत व्हिजीट मारली। थंय खंय ITI शाळा आनी हायस्कूल कॉम्प्लेक्स जावपाचें आसा। वी हॅव इन्स्पेक्टेड द कॉम्प्लेक्स आनी कॉम्प्लेक्साचेर इंजिनियर्स हॅव बीन इन्स्ट्रक्टेड टू सीट वीथ ऑल हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट, शाळा, हायर सेकंडरी, कॉलेज आनी ITI, आनी ते सगळो थंयचो जो पळय लेआउट आसा तो प्लॅन कर आनी दाखय म्हणला।
In case it is possible to fit everything there, it will be done there because the ground automatic ready-made asa. CLP मिटिंगेत कोळशाचो विषय आयलो. आता कोल आमगे गोंयांत लोकांक सांगता ते तुमकां कोल नाका जाल्यार तुमी इलेक्ट्रिसिटी नाका जाल्यार कोल ऑपोज कराय म्हण. हांव फकत चीफ मिनिस्टराक सांगो सोदिता कोल पडे आहा तो गोंया इज ओनली हब and no coal from Goa is used for electricity, only maybe 20%. The rest, whatever NTPC plants that come to Goa, coal is already brought from somewhere else, not from this coal. Yes, sogli kela ha. Yes, sogli kotta ide with one hetu goinkara mogan ni. Ye goinkara pole pada. Fakat Adani mogan ani Jindala mogan ani kai na. आणि इजी क्लियर जाता की जेन्ना अदानी आणि जिंदाल तेगे इंटरेस्ट कितू हा कोला सेस दिवोय सेस देवल तो आय ऑब्जेक्टेड एट दैट टाइम हे हांव सदां म्हणटालो तो फोटीपण उलयत म्हण आज प्रूव जाता ह्या पेपरांनी हे सगळे नोटिफिकेशन प्रूव जाता तो कितलो फोटींग तो काल तेणी बीजेपीन रिप्लाय दिल्या की कोल वॉज स्टार्टेड इन बाय द काँग्रेस पार्टी शोइंग हाऊ अरुण जेटली ही हॅड रिटन टू द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा that in case at that time in 2001 Mormugao Port Trust is privatized or corporatized, no objection from the state would be required before doing so. So he tells the chief minister, he writes his letters to Parrikar, dear Sri Parrikar ji, to transfer the land to whatever land which is beyond the scope for required for coal, so that no NOC may be required from the state also, that to hand over. So in July 2001, same year, Chief Minister hands over the land. After that, he says the Congress party didn't do anything. Chief Minister Digambar Kamath wrote to Jairam Ramesh and he said that coal was creating problems in Goa. Congress party at that time, Digambar Kamath government put cess on all materials transported via Goa. And on that coal was included. Coal 250 was the cess. Manohar Parrikar reduced it to from 250 reduced it to 50 rupees. See his love for coal. That day they said, Datta Prasad said, he said a lot of things. I am not here to sell any duplicate liquor. I am here to do something for my state. And this coal hub for Goench Kurpak, to take it to 50 million tons is the plan. And for that they are doing three things. One, they are doing nationalization of rivers, to do dredging of rivers. Second, their infrastructure of roads they are increasing. Your bridges केले जो आमकिश पसंद नहीं, लोका पसंद नहीं. आणि third, double tracking, railway line double tracking करते हैं फक्त कोल और पाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सेजा गोवान कोडली मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन सध्या बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. कंपनीन उपजिल्लोधिकाऱ्याक तशें लेखी दिले उपरांत कोडले मायनीवेलो पुलीस फोर्स काडलो. सेजा सोमारा पुलीस प्रोटेक्शनात ट्रान्सपोर्ट करपाक फुडें सरिल्ली मात ट्रकवाल्यांनी सकाळ सावनूच गेटीर ठाण मांडले. ट्रकवाल्यां बरोबर आमदार प्रसाद गांवकार आनी दीपक पावसकरूय आशिल्ले. ट्रकवाले रेटीचेर ठाम. तिनूय आमदार खंय आतां मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसात. लोकांची युनिटी पळोवन जे लोक आज एजिटेशनान देंविल्ले ते हजारभर लोक आशिल्ले तांकां लोकांक पळोवन कंपनी परत भिल्ली आसा आनी कंपनीन आज सांगला आपूण परत ट्रान्सपोर्ट करना म्हणून. आनी जेन्ना करतलो ताणें डेप्युटी कलेक्टराक आनी बाकीच्या ऑथॉरिटीक लेटर केल्लें आसा आपूण आनी ट्रान्सपोर्ट करपाना आनी करता जाल्यार आपूण इंटिमेट करतलो. सो आमी तें लेटर वाचून आनी डेप्युटी कलेक्टराच्या रिक्वेस्टाचेर आज आमी आमचें एजिटेशन फॉर टायम बींग म्हणल्यार फाटीं घेतात. परत जर ताणें आमचो डिमांड पास करना आसतना परत मुस्तीपणां करपाची कंपनीन प्रयत्न केलो, हुकुमशाही करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी हेज्या मोठे संख्येन परत रस्त्यार देंवतले. सो कंपनीन ताजे पयलीं कितें तें सोल्युशन काडचें. आमची डिमांड आमी कंपनी कडेन ऑलरेडी दिल्या आनी ते नेगोशिएट डिमांड आसा. म्हळ्यार कितें आतां नेगोशिएशन करपाचें कांयच दवरुना आमी. 14 मागताले, 14 वेल्यान आमी 12:30 आयल्या. आमचे वाटेन आमी जितलें नेगोशिएशन करपाक मेळटा जे ट्रकवाल्याक जाता तितलें आमी नेगोशिएशन करून ऑलरेडी कंपनीक दिल्लें आसा. जे आमचो आमदार आनी प्रसाद गांवकार आयज सरकारान सीएमाक मेळोन उलयता म्हटलां. आमकां आशा आसा की कितें तरी फ्रुटफूल सोल्युशन आयज येतलें. कोडले सेजाचे गेटी भायर ट्रकवाल्यांक मेळपाक सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकार आनी सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारूय पावले. ते ट्रकवाल्यां बरोबर रावल्यात. आंदोलन न्ही तेंचो एकवट आसा आनी हो एकवट सक्सेस जातलो. पण आम म्हटल्यार सरकारी आसा फक्त मिनेर कितें आसा म्हणजे सेजागो वेदांता ते म्हणटा इंटरनॅशनल मार्केटार रेट ना म्हणून आमी रेट दिना इतलेंच. पूण सरकार सुद्दां ट्रक ओनरा बरोबर आसा. ते आपले श्रमाचे पयशे मागता, ते फुकट पयशे मागना.
व्हडलो डिफरन्स ना. जो 12 रुपया आसता 12.5 करपाचो आनी डिझल रेट 58 करपाचो. डिफरन्स तसो व्हडले ना. 58 आसता 52 करपाचो. फक्त लोकांचो जो बारीकसो डिमांड आसा तो पूर्ण करात, विशय सगळो संपूर्ण सोंपता. आयज ह्या कंडिशनाचे टोटल पोलीस फोर्स धरून आमची कलेक्टर, आमची डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार सगळे लोक आज हांगा आसा पळय न्ही, ही फोर्स हांगाडून दवरपाची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता. आयज आमी सरकारा भितर रावन सुद्दां सरकाराक बरोबर आसात आनी ह्यो ज्यो गोश्टी घडटात त्यो खंय तरी बारीक लोकां खातीर आमी फुडें सरपा जाय. नाजाल्यार आमकां हांगा ह्या प्रतिनिधी करपाक आमकां हक्क ना. ह्या बारीक लोकां खातीर आमी हांगा उबे आसा आनी ते सरकारान रावन ते करून घेतले इतलेंच आमी सांगूंक सोदतात. आयज ही कंपनी जी हांगा आसा ती जर आपली तर मनमानी करता जाय जाल्यार ताका आमी ती मनमानी करपाक दिवची ना. सेसा कंपनीन ट्रान्सपोर्टेशन करिना म्हूण लेखी बरोवन दिले उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलीस फोर्स फाटीं घेतलो. आयची 7:30 ऑनवर्ड्स आमी हिंगा फूल पुलीस फोर्स STM आमी डेप्युटी कलेक्टर दारबांदर आनी आमकां सगळो फूल फोर्स मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार बीन घेवन आसले. आतां आफ्टर वेटिंग फॉर अबाउट 2.5 hours टील नाव 11:53 AM I have received a letter from the Vedanta that they are not doing the transportation today. I am calling off the police force entire with this thing and I transportation जावपाना. फ्युचर आनी केन्ना करता जाल्यार तेमी आमकां पयलीं लेटर दिवपाक जाय पुलीस प्रोटेक्शनाक कितें. सो एज ऑफ नाव आय एम कॉलिंग ऑफ द सगळे आमगे बंदोबस्त कितें केला ती हांव विड्रॉ करता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मात खंयचेच परिस्थितीत मायनिंग बंद उरूंक जायना हाचेर मायनिंग बेल्टांतले आमदार एकमत आसात. गोंयांत मायनिंग बंद दवरप सध्या कोणाच्याच बऱ्याक न्ही. कंपनी आनी सरकाराचे मध्यस्थीत कंपनीन पयलींच वाडोवन दिल्ले रेटीचेर सध्या मिनाचो ट्रान्सपोर्ट सुरू करचो आनी वाडीची मागणी आसल्यार ती उपरांत तडीक लावची म्हूण कोडचडेचो आमदार निलेश काब्राल आनी सावड्डेचो पावसकार प्रुडंटाचे हेड ऑनांत एकमत जाले. हांव ट्रकवाल्याच्या वांगडा आसा. हांव केन्ना ना इतलीं वर्सां कितलीं वर्सां जालीं आसा आनी आजुनूय आसा. पूण विशय कितें आहा थोड्यो विशय जे आसता पळय तेणे स्टेटमेंट करता की रेट वाडोवंक ना. CMन मदीं पडून रेट वाडोवंक शकूंक ना. लास्ट इयर तो कितें म्हणटा दिपक म्हणटा ते भाशेन सारकें आसतलें नो डावट. पूण CM मदीं पडून रेट वाडयली. बाकीचे विशय आशिल्ले दिपकान डिस्कस केले हांवें डिस्कस केले की तांकां GPS आसा ते 8,000 ते 5,500 करचे. रोड टॅक्स आसा तो क्वार्टरली करचो हे विशय मांडले. CMन एग्री जाले. आतां चालक लागलेले आसा. पूण खंय तरी म्हाका दिसता वी हॅव टू एक कोणाक विचारपाक आमी पयलीं चालू करपाक जाय. आतां तेंचो विशय आशिल्लो की म्हजे कडेन येयले आतां म्हजे टिका करता म्हजे उलयता म्हाका कांय जायना. म्हजे कॉन्शियन्स इज क्लियर आनी हांव आजुनूय सांगता हांव ट्रकवाल्याच्या वांगडा आसा. हांव खंयच्या मायन ओनराच्या वांगडा कसलेच पावूंक जावं ना. पण तांचे सगळे गजाली पटना ना. पटना म्हणल्यार कितें एकूच गजाल पटना. कशी घडना अरे म्हणल्यार पयलीं तुमी रेट वाडोवना म्हणटा रेट वाडयले न्ही. फुडें कितें आसा CMन सांगलां की डिसेंबरान बस या परतून. तेन्ना सांगलें की मिटींग दीपक बाब आशिल्लो सगळे आशिल्ले. दिपकान सांगलां की डिसेंबरान परतून बसून करता. आतां विश्वास ना जाल्यार गोवोरमेंटा कडेन आनी कितें येता. तुमी करा तुमी जाय आतां तर स्टँड घेतला पण सारको स्टँड घेतला अशें म्हणटा ना. पण आमी सेजागोवा विषय वाडो सोदता. अरे तूं समजना सेजागोवा विषय वाडो सोदता. हांव एक सेजागोवा ती मायन चालू जाल्ली CM जेन्ना सेजागोवाचो ओनर जो आसा वेदांता तो उरता आउटसाइड गोवा. फुडें सांगतलो ते रेडी आसतलेच न्ही. गायडलायन्स पळय CM तेणी हांवें लेटर कितें बरयल्लें. लेटर बरयल्लें की एज पर गव्हर्मेंट गायडलायन्स तूं मानतले हो ना. फाल्यां आमी CM कडेन उलोवं. CMन सांगलें न्ही डिसेंबरान बसपाक जाय. CM कडेन उलोवन मागीर CM गायडलायन दितलो. डिसेंबरान बसपा म्हण सेजागोवान एक मेन्शन केलें. बसपाक कित्याक जाय. तेणी म्हाका फोन म्हणजे आमकां चीफ मिनिस्टरा कडेन बरोवन घेवूं पडलें आतां डिसेंबरान CM आयल्या म्हणना हांव. CM तांचें म्हणणें कितें की हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की कोणूच कोणाचेर विश्वास दवरपाक तयार ना. सेजागोवा तुमकां खबर आहा आमी गोंयकाराक एक गजाल म्हत्वाची करता सेजागोवा बरोबर. गोंयकाराक स्टेटमेंट उतराचेर चलता. तेणी स्टेटमेंट केलो की सेजागोवा मानून घेना आनी मागीर सांगता एक आनी करता एक. म्हणजे हांवें लेटर बरयलें आनी बरोवन लेखी घेतले तेजे कडेन की गायडलायन्स जे आसा ते मानतले. लेखी आसा. दुसरी गजाल तो प्रश्न आहा की अल्टिमेटली आमच्या गोंयकाराक उतर म्हत्वाचें. गोंयकार उतराचेर जगता. पूण फाटले 2 वर्सां तरी फटयल न्ही उतर. तो म्हणटा की 2 वर्सां भितर CM वेगळो आशिल्लो पूण आतां CM वेगळो आसा. सेजागोवा वेदांतान फटयलें. तो म्हणटा CM वेगळो आसा. CM इंटरव्यून जाता. CM म्हणटा आपूण पळयता. सेजागोवा आनी कितें करपाचें. वेदांताचें कारण कितें तेजो ओनर उरता आउटसायड गोवा आनी हे जे ऑफिसर आसा ते महाबुदवन ते एक फुडली एक विचार.
स्टार्ट जावप गरजेचें बाकीची सगळी डिस्कशन सायमल्टेनियसली सामकें, जावप start आता हांव एकूच रिक्वेस्ट करता final. हांव दिपकाक रिक्वेस्ट करता आयच्यान तुम्ही पयलीं वचून हे चालू कर फाल्यां चालू कर म्हणून सांग 8 रुपया दिवपाचे 1 रुपया दिवपाचे आमी सीएम कडेन झगडून करया. इतले मजगती वेदांतान मायनिंग ट्रान्सपोर्ट रेट आणि बाकीच्या गजालींचेर कंपनीची भूमिका स्पष्ट करूंक मिडियाक कळवणी काढली. कंपनी उद्देगातल्या सगळ्या जाळवणदारांक घेवन मायनिंग सुरू करूंक तयार आसा. कंपनी स्वतंत्र भूमिका घेना, सरकार सांगता तशी निर्देश पाळटा. कांय मिडियांत हे विशीं येता ती खबर सारकी न्ही. सरकारान 10 किलोमीटर मेरेन किलोमिटरा फाटल्यान टनाक 12.5 रुपया, 10 ते 20 किलोमीटर मेरेन किलोमिटरा फाटल्यान टनाक 12 रुपया आणि 20 किलोमिटरा वयर किलोमिटरा फाटल्यान दर टनाक 11.5 रुपया रेट थारायला. कंपनी ते पुराय तरेन पाळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.